आयतारा दाबोळे विमानतळार साबार टॅक्सी ऑपरेटर जमिल्ले। 101 टॅक्सी ऑपरेटर जे मुरगांव ट्युरिस्ट टॅक्सी युनियना कडेन जोडिल्ले आसा तांच्या म्हणण्या प्रमाण तांकां फटयल्यात। आसा तांकां युनियन लीडर मनोज तारीन फटिंगपणान तांच्यो टॅक्सी जीटीडीसी ॲपा कडेन जोडल्यात म्हण आरोप मुरगांव ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी केला। RDX गो खातीर दाबोळच्यान प्रसाद नाईक। आता हे ॲप सिस्टम आम्ही जेन्ना युनियन म्हणून आमकां जॉईंट केल्लो तेणे घेवन आमकां 150 मनीस आशिल्ले आमी 150 अबाव तेणे आमकां सांगले बाबा ओके हांव तुमकां कावंटराचेर कितें तरी सेट करून दिता, तुमी आमचे युनियनचे मनीस तुमी म्हाज्या वांगडा रावा। आमी ओके डन जाले एग्री, कित्याक आमकां हे आशिल्लो की बाबा चल आमचें कितें तरी बरेंपण जाता। आमकां कळलें की बाबा कावंटर केन्ना येवपाच ना, हे ॲप सिस्टम आनी ॲप सिस्टम रावन आमी 3600 रुपया आमी भरला। ॲप सिस्टम हे करपाक आमकां बेश्टे 100 रुपयाय नाका, फ्री जाता ॲप सिस्टम। गोवा ट्युरिजमाचे मनीस जे येयले आमचे गव्हर्मेंटाचे तेंच्यांनी डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आमकां सांगले की बाबा ॲप सिस्टमूच तुमकां चलोवपाक पडटलें, कावंटर केन्ना लायफान येवपाना। आमी गोवा जी आमची गव्हर्मेंट आसा आमी तेंचे कडेन माफी मागता, आमी तेंचे अगेन्स्ट ना, आमी अगेन्स्ट हा एकटोच मनीस तो हा मनोज तारी, तेणे आमकां हेतून भितन घातला। सो मागीर जेन्ना आमकां कळ्ळें हे कावंटर जावचें ना, तो कोण येयलो गोवा मायल्साचो मनीस तेणें आमकां सांगलें हे स्लिपाचें आमी काय हें करचें ना, कावंटराचें काय करचें ना। जेन्ना तेणें आमकां सांगलें तेन्ना आमी स्टेप फाटी घेतलो आमचो। पळय युनियन फीज म्हणून आमच्या कडेन तेणें पयशे घेतलेले, कोणा कडेन 4100 रुपया घेतल्या, कोणा कडेन 3600 रुपया घेतल्या, सगळ्यां कडेन पयशे घेतलेले। अशें करून सगळ्यां कडेन पयशे घेतलेले। आनी हे जे आहा जर आमी जर ॲपाक जॉयन जालेले जाल्यार हेंच्यांनी आमच्या कडेन पयशे घेवंक जायना आसलेले। आमी हात जोडून एपोलॉजायज करताय आनी माफी मागताय गुन्या बोगस म्हणून की आमगेले कडेन चूक जाली, जे आमी कावंटर म्हणून फुडें सरलेले, आमी ॲप म्हणून फुडें सरना आसलेले। जेन्ना आमकां कळलें हे ॲप म्हणून आमी तेन्नाच पावल आमी फाटी गेली।